नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुरेश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। आदलो आमदार लहू मामलेदाराच्या खुनाच्या प्रकरणात आरोपी मुजाहिद सनदीक बेळगावचे जिल्लो कोर्टान जामीन न्हयकारलो। ऑटोप्सी रिपोर्ट अजून ना। कुडचडे शाळवणात जुवारींत बुडून 44 वर्सांचो विनय देसाय सोंपलो। होळये उपरांत फामिली बरोबर गेल्लो न्हंयचेर बॉडी मेळ्ळी। शेनवारा गांजा होळयेक दोग बुडिल्ले। सावंतवाडी दाबेळ वाठारांत निसर्गीक बांयत पडून वागीण सोंपली। ट्रॅकिंगाक गेल्ले कडेन भुरग्यांक दिसली बुडून सोंपली। प्रकरण राना खात्या कडेन। अक्षय पात्र फाउंडेशन पयले आधुनिक रांदचेकुडीचे सोमाराकरता उक्तावण। पियर्ण उद्देगीक वसणुकेत सुरू। अक्षय पात्र 5000 वयर विद्यार्थ्यांक दितले मिड डे मील। गोंयच्यो फेरीबोटी अजूनय कॅश पेमेंटाचेरूच। तिकेट डिजिटलायज करची, फेरी कॅशलेस करच्यो, लोकांची मागणी। पणजे स्मार्ट सिटीचे कांय प्रकल्प तडीक, मात पुराय जाल्ल्या कामाचेर लक्ष ना। पणजे सांतिनेज वाठारांत 500 सुवातांचेर पायपलायन डॅमेज, फुटपाथांक फुटले झरे। खासा रिपोर्ट। शिगम्याच्यो मिरवणुको फोंड्या सावन सुरू। रोमडामेळ पारंपारीक फ्लोटांची मिरवणूक आतां सावन 29 मार्च मेरेन वेगवेगळ्या शारांनी सरकारी शिगमे। आदलो आमदार लहू मामलेदाराच्या खुनाच्या प्रकरणात मुख्य आरोपी मुजाहिद सनदीक जामीन बेळगावच्या जिल्लो सेशन्स कोर्टान रिजेक्ट केलो। लहूचो ऑटोप्सी रिपोर्ट अजून येवपाचो आसा। काळजाच्या आताकान मरण म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट म्हणटा। ते आदीं लॉजा सकयल सनदी लहूक मारतना फुटेजीन दिसता। CCTV फुटेजूय फॉरेन्सिकाक गेल्या। बेळगाव गेल्ले कडेन आदलो आमदार लहू मामलेदाराक मरण आयिल्लें। काळजाच्या आताकान मरण म्हणून पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट। मरणा पयलीं थळावो रिक्षेवाल्या वांगडा खंय झगडे जाल्ले। CCTV प्रकार कॅप्चर जाल्ले उपरांत मर्डराचे चार्ज लायिल्ले। सारको 1 म्हयनो जालो जेन्ना बेळगाव लहू मामलेदाराचेर एटॅक जालो। त्या गजालीक सारको आज 1 म्हयनो जालो। लास्ट इन्सिडंट हो 15 फेब्रुवारीक बेळगाव हांगा जाल्लो। आमी पयले जो व्हिडिओ जेन्ना व्हिडिओन खंय तरी हॉटेला सकयल जो कॅब ड्रायव्हर आहा तेज्या वांगडा खंय तरी लहू मामलेदाराची आर्ग्युमेंट जाल्ली। आर्ग्युमेंट एकामेकाचेर तेंची हातमुखी जाल्ली थंयसर। थंयच्यान आमी तो व्हिडिओ पयलो। CCTV फुटेज येयली। थंय झगडी जावन लहू मामलेदार वयर सरता आनी खंय तरी तांकां एटॅक येयला कसो तितून दिसता आनी ते थंयसर जमनीर पडटा तो आमी व्हिडिओ पयलो। त्याच्या मागीर बेळगाव पुलिसांनी जो कॅब जो ड्रायव्हर आहा तो मुजाहिदीन सिद्दीकी हेका अरेस्ट केल्लो। अरेस्ट करून तो सद्या तेन्ना तो पर्यंत आतां पर्यंत तेणे ज्युडिशियल कस्टडी तितून आसलो। पण काल तेणे बेलीक एप्लाय केल्लो आनी तेजेर आर्ग्युमेंट जाले। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट बेळगाव हांगा आर्ग्युमेंट जाले। आर्ग्युमेंटान जजान जे तेजी बेल नाकारली। बेजिक्स ऑफ एविडन्स आनी हे तेज्या खातीर ताका बेल मेळोंक ना। सो परत ताका ज्युडिशियल कस्टडी आतां पडलेली आसा। दुसरी गजाल म्हटल्यार जो व्हिडिओ जी CCTV फुटेज आहा ती फॉरेन्सीक जी टीम आहा तेंच्या कडेन धाडटा आनी तेजो रिपोर्ट थोड्याच दिसांनी खंय तरी पुलीस स्टेशनान बेळगाव पुलिसेक दितले म्हणून आमकां कळोन येता। जशी जशी अपडेट येतली तुमच्या कडेन तशी आमी तुमच्या कडेन अपडेट घेवन येत रावतले। रुपेश रावता वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर। शुक्रारा कुडचड्या शाळवण जुवारींत बुडून 44 वर्सांचो विनय देसाय म्हणटा तो सोंपलो। होळी खेळ्ळ्या उपरांत फामिली बरोबर खंय न्हंयत पेंवंक गेल्लो। कुडचड्यार फायर ब्रिगेडीक शेनवारा बॉडी मेळ्ळी। 24 वरांत हें दुसरें अपकीर्त। शुक्रारा गांजा म्हादयंत दोग बुडिल्ले। मजगतीं दृश्टीच्या लायफ गार्डांनी दर्यादेगेर 3 टुरिस्टांक बुडपाचे साल्वार केले। शुक्रारा रंगपंचम जाली। मात गोंयांत घडिल्ल्यो घडणुको रंगांचो बेरंग करपी।
शुक्राराक गांजे दोग बुडून सोंपले. ती घडणूक चर्चेत असताना शुक्राराक कुडचडे शिळवण जुवारी न्हंयत बुडून 44 वर्सां पिरायेचो विनय देसाय सोंपलो. फामिली वांगडा खंय तो न्हंयत पेंवपाक गेल्लो. होळी खेळ्ळे उपरांत सगळे जाण खंय न्हंयत देंविल्ले. विनय परत वयर आयल्लोच ना. काल होळी आशिल्ले निमतान आमचे गांवचो भाव विनय देसाय आनी तेजी पुराय फॅमिली हांगासर वार्षिक अशें येतात ते हांगासर आपली होळी साजरी करपाक सादारण हांगासर जेवण रांदतात ते जेवतात आनी काल तशेंच होळी आसले कारणान कालच तेणी ती तशी साजरी करपाक ठरयल्ली आनी एक दोन वरांचे 3 वरांचे पुराय फॅमिली हांगा जमली आनी एक बारीकशें उदक ते न्हांवपाक गेली आनी उदक न्हांवता आसतना सगळे उदक न्हांवता आसतना न्हांवली आनी विनय देसाय आमचो गांवचो भाव आसा तोय बी न्हांवपाक लागलो आनी तो एकटो फाटल्यान उरला न्हांवता आनी सगळी वयर चडली. अशें जाल्ले कारणान सगळी ताका पळयताली की तांच्या फुड्याकूच तो आशिल्लो आनी अकस्मात असो आवाज जालो की विनयच आमच्या मुखार ना म्हणून. म्हाका सादारण एक 4 सुमार म्हाका फोन येयलो की आमचो विनय न्हांवता ना म्हणून. सो हांवें म्हज्या फोनाचेर हांवें सगळे भुरग्यांक फोन आनी सगळे गांवच्या लोकांक सांगलें की अरे अशें आमचें जाल्ला की न्हांवता हांगा नांव जालो. मजगती शुक्रार दर्यादेगेरूय बुडपाच्यो घडणुको घडल्यात. मात जिवीत हानी ना. बागा आनी बानावले मेळून दुश्टीच्या लायफगार्डांनी खंय 3 जाण पर्यटकांक वाटायले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सावंतवाडी दाबिल वाठारांत निसर्गीक बांयत पडून वाघीण सोंपली. रानांत ट्रेकिंगाक गेल्ले कडेन प्रसाद गावडे आनी सचिन घाडी म्हणटा तांकां ती बांयत पडिल्ली दिसली. तांणी राना खात्याच्या कानार घालें. पंचनामो जालो. सावज धरूंक धांवतना घडये अदमास चुकून बांयत पडले आसूय म्हणून राना खात्याक दुबाव. सावंतवाडी दाबिल वाठारांत तेरेखोल न्हंयच्या नैसर्गीक बांयत पडून वाघीण सोंपली. रानात ट्रेकिंगाक गेल्ल्याकडे प्रसाद गावडे आणि सचिन घाडी म्हणटात आणि सोपिल्ली वाघीण पळयली. ह्या राना वाठारात अश्यो नैसर्गिक बायो आसात. सावंतवाडी तालुक्यांतल्या ह्या सैमीक वाठारांत आमी पळयतात एक चमत्कार जो 7 बांयो आसा पवित्र अश्यो. ह्या 7 बांयांच्या पवित्र अशा वाठारांत फेब्रुवारी म्हयन्यान 2025 एक वाघीण जी आसा ती पडली आनी तेचो मृत्यू जालो. तर ह्या वाघिणीचो पंचनामो जो आसा ते सावंतवाडी वन विभागाचे नंदकिशोर रेड्डी हांच्यांनी पंचनामा केलो. महाभारतातले पांडव वनवासाक आशिल्ले तेन्ना ह्या बायांची निर्मिती केल्ल्याचे थळावे मानतात. की महाभारतातले पांडव जे आसले ते वनवासाक आसतना ह्या वाठारांत येयले, हांगा राबितो केलो आनी हांगासर 7 बायांची निर्मिती केली. सरकारान राना वाठार सांबाळून दवरपाची गरज आसा अशें मत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी उक्तायला. ह्या वाठारांतले जे पाचवेचार जंगल आसा जो सैमाचो अप्रूप चमत्कार पळोवपाक मेळटा तो शासना खातीर उरचो जाल्यार आमकां हे पाचवेचार रान जे आसा तेची राखण करप चडांत चड गरजेचें आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोंयच्यो फेरीबोटी आजूय कॅश पेमेंटार चलतात. तिकेट डिजिटलायज करून फेरी कॅशलेस करच्यो म्हणून पॅसेंजर मागतात. नित्याक यो वच करपी चोडणा फेरयेच्या पॅसेंजरांचेर हो खासा रिपोर्ट. कितलेशी जी सरकारी यंत्रणा आसा, सरकारी ऑफिसां आसा, थंय सुद्दां आतां जो कॅश आसा तो घेवप बंद जाला आनी डिजिटल पेमेंट चालू केला. अशें आसतना आमी एक गजाल पळयता की जितल्यो गोंयांत फेरीबोटी चलता त्या फेरीबोटींनी मात अशी सिस्टम ना की डिजिटल पेमेंट जावपाची. लोकांकडे जर कॅश ना आणि तांकां QR कोड जर स्कॅन करून जर डिजिटल पेमेंट करपाक जाय जाल्यार तेजी फॅसिलिटी खंयच्याच फेरीबोटीन सध्या तरी ना. आता आमचो PM म्हणटा डिजिटल इंडिया सगळ्याक डिजिटलायझेशन जाल्लें आसा. इवन फाटल्या दिसांनी आमच्या ट्रॅफिक सेलान डिजिटलायझेशन केल्लें आसा. म्हणजे कोणाकडे कॅश ना जाल्यार तेंच्यांनी QR कोड स्कॅन करून पेमेंट करपाचो. तितून एक करप्शनूय कमी जाता आनी एक आयच्या कित्याक भुरग्यांकडे कॅश घेवन कोण भोवना. आमच्याकडे सगळ्यांकडे गुगल पे आसा, तेज्या वयल्यान पेमेंट करूंक शकता आमी कितें ऑफेन्स घडलेले. पूण म्हाका अजून कळना आमच्या चोडणा ह्या फेरयेन जो आमचो गोंयचो वन ऑफ द बिझिएस्ट रूट तितून अजून डिजिटलायज कित्याक करूंक ना तें म्हाका कळना. हेजेर मातशें सरकारान दखल घेवची आनी हो रूट बेग्यातल्या बेगान डिजिटलायज करचो. स्पेशली कित्याक आतां आमचे खुबशे भुरगे कॅसिनोन कामाक आसता ते रातचे येता बाबडे, रातच्या 2 1 येता तेन्ना कितें जाता हेंच्या कडेन कॅश आसना, गुगल पे आसता. गुगल पे आसल्या कारणान हे गुगल पे वयल्यान पेमेंट एक्सेप्ट करिना कित्याक तांकां गव्हर्मेंटान ती सवलतूच दिवंक ना, इन्स्ट्रुमेंटूच दिवंक ना. मागीर ते कितें करता कोणाकडे 10-20 रुपया कितें आहा ते मागता, कशें करता कित्याक आमचे फ्रेंड खूब जाण येता हांगा रातचे आमकां मेळपाक. ते म्हणटा लेट जाली स्पेशल फेरीबोट करूंक जाय 100 रुपया दी 200 रुपया ते गुगल पे एक्सेप्ट करना. हो एक सामान्य नागरिकाक मोठो इनकन्विनियन्स जाता. सो हेजेर सरकारान केन्ना कितें करचें
ही एक विनंती म्हणटा. अक्षय पात्र फाउंडेशनाचे पयले अत्याधुनिक रांदचे कुडीचें सोमारा उक्तावण. पिळण उद्देगीक वसणुकेंत सायक्लोन शेल्टर इमारतींत अक्षय पात्र फाउंडेशन रांदचे कुडीचें उक्तावण करता. गोंयच्या माध्यमीक शाळांनी 5,000 वयर विद्यार्थ्यांक मिड डे मील दितले. मुख्यमंत्री उक्तावण करतलो. घेव एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. पणजे स्मार्ट सिटीचे कांय प्रकल्प तडीक लागल्यात, मात पुराय जाल्ल्या कामाचेर लक्ष ना. बाबत कामां एकार एक एक्सपोज जावंक लागल्यात. पणजे सांतिनेज वाठारांत 500 सुवातांचेर पायपलायन फुटून उदक इबाड. फुटपाथांक झरे फुटल्यात. सगूण गावडेचो खासा रिपोर्ट. पणजे स्मार्ट सिटीचे 51तले 42 प्रकल्प पुराय जाल्यात म्हणून सरकाराची माहिती. मात पुराय जाल्ल्या प्रकल्पाचे काम सबस्टँडर्ड. प्रुडंटाच्या नजरेक पडिल्ल्या प्रमाण पणजे 5-6 जाग्यार उदकाची पायपलायन फुटल्या. मजगतीक कांय म्हयन्या पयलीं रस्तो फोडून नवी पायपलायन घातिल्ली. आतां फुटिल्ल्यान लाखांनी लिटर उदकाचो इबाड. फाटले कितलेशेच दीस हो प्रकार सुरू आसा. फुटपाथाचेर उदक. हांव आसा आतां पणजे सिटीन आनी आमी आतां नोट केला तशें SBI झोनल ऑफिस आसा थंय उदकाची पायपलायन लिकेज जाता. ते मातशे फुडें येयल्या सत्रे कडेन सेम उदकाची पायप लिकेज जाताना पळयल्या. आनी आतां पिडोडचे दारान आसा थंय लिकेज जाताना पळयल्या. पणजे सिटीक अशे 2च वेळा उदक सोडटात, सकाळी 2 वरां आनी सांजची 2 वरां. तातूंत भितर हे लिकेज म्हाका सकाळी कोणाक पळोवपाक पावना, सगळे न्हिदून आसतात. पूण सांजची आमी गेल्ले कडेन नोट केला जे उदक लिकेज जाता. खंयच्या खात्याक पडटा त्या खात्यान संबंदीत खात्यान ते मातशे बेगीन रिपेर करचे. हांव सगूण गावडे, तुळशीच्या बरोबर प्रुडंट मिडिया खातीर. फोंड्या मातृछाया आश्रमात सर्व्हिकल कॅन्सराची दुसरी वाशिनीकरण मोहीम जाली. फोंडेच्या मातृछाया आश्रमात सुमार 60 चलयांक वाशीन दिलां. हे वॅक्सिनेशन मोहिमेक फोमेंतोन हातभार लायला. दोनापावलाच्या रोटरी क्लबाचोय आदार जाला. पयलो डोस 6 म्हयन्या आदीं दिल्लो. फोंड्यावाडे ताळावलीच्या मातृछाया बालिका कल्याण आश्रमात 60 चलयांक सर्वायकल कॅन्सराचे वाशीन दिले. मोहिमेक फोमेंतो आणि दोनापावलाच्या रोटरी क्लबाचो आधार. रोटरी क्लब दोनापावला आणि IMA बिचोलीम ब्रांच हे दोगांच्या एक जोड पावलान विथ मातृछायेची आयज भुरगीं आहा जी 9 to 14 इयर्सची आसा. तांच्या खातीर आमी वॅक्सिनेशन प्रोग्राम हो दुसरो प्रोग्राम आसा. HPV वॅक्सिन जे आसा ते सामके एकदम प्रतिकारक, म्हणजे सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे युट्रसाचे जे तोंड आसा ताजो जो कॅन्सर आहा, जो नंबर 2 कॅन्सर जावन आहा जगभराचेर आनी इंडियेन ऑल्सो, ताका आयज बरें एक वॅक्सिन आयिल्लें आसा विच इज कॉल्ड एज HPV वॅक्सिन. त्या वॅक्सिनान तांचो ऑलमोस्ट 99% चान्स सामको कमी जावंक शकता चलयांक कॅन्सर जावपाचो फुडें. हे HPV वॅक्सिन आसा पळय ते सर्वायकल कॅन्सर प्रिव्हेन्शन वॅक्सिन आसा. हें वॅक्सिन 8 वर्सांची चेडवां ती 18 वर्सां पासून हें वॅक्सिन घेवपाचें. हे आमचे ड्रायवान आमकां मदत केल्या प्रुडंट मिडियान आनी वॉलस फार्मास्युटिकलान बाय स्पॉन्सरींग दी वॅक्सिन्स. आनी प्लस रोटरी क्लब ऑफ दोनापावला स्वतानी आपलो प्रोग्राम बी करून हे वॅक्सिनेशन ड्रायवाक फंड्स रेज केलेले आसा. खूब उमेद जाता की दोतोर शेखर साळकर आनी ताजी सगळी डॉक्टर्स टीम तशेंच रोटरी क्लबचे सगळे पदाधिकारी हांगासर मुद्दम येवन उपस्थित आसात आनी ते प्रत्येक फावट आमच्या ह्या आश्रमाक तांचे भरघोस अशें सहकार्य करतात. फक्त मेडिकल कॅम्पाच्याच बाबतींत न्हय तर बाकीच्यो ज्यो कितें गजाली जाय, ज्यो आमकां तांच्या आर्थीक मदत किंवा जे आमकां गरज आसा अश्यो हांचे ते आमकां पुरवण करतात. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. निकते जल्माक आयिल्ल्या भुरग्याचें स्क्रिनींग करूंक खासा दोतोर हाडपाचो प्लान. कसलेंय दुयेंस आसल्यार रोखडोच उपचार सुरू करून भुरग्याचें आयुश्य सुदारूंक खंय मजत जातली. भलायकी मंत्री विश्वजीत उलयला.
कॅन्सर हॉस्पिटलाचो पयलो स्लॅब खंय जालो. आतां मेरेन खात्यान 1.5 लाख बायलांचें खंय ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग केलां. भलायकी क्षेत्रात विकास जावप म्हळ्यार सरकाराचे कामाची पावती. फाटले कांय वर्सांत भलायकी क्षेत्रात जायतो विकास जाला. आतां सातत्यान वाडपी कॅन्सराचेर मात करूंक भलायकी खात्याचो यत्न. निकतो जल्माक आयिल्ल्या भुरग्यांचे स्क्रिनींग करूंक खंय खासा डॉक्टर हाडपाचो प्लॅन. आयज आमी कॅन्सराचे पेशंटांक गोंय राज्यात आमी अर्ली डिटेक्शनाचे आमी काम चालू केल्ले आसा. हे अर्ली डिटेक्शन म्हणजे लोकांक योग्य टायमान आमी आयडेंटिफाय करून आमी तांकां मागीर योग्य तरेचे ट्रिटमेंट आमी दिवंक शकता. तुम्ही पळयतात की आमचे बसी वयता, आमी लोकांक स्क्रीन करता. अँड गोवा पयली राज्य आहा की ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनिंगांतले कमीत कमी 1.5 लाख लोकांक आमी ऑलरेडी स्क्रीन केल्ले आसा. आनी आमी जेन्ना म्हणटा की देवाचो कवच, हांव म्हणटा की हेल्थ डिपार्टमेंटाचे सुरक्षाचो कवच प्रत्येक गोंयकाराचे भोवती आसपाक जाय. तरच आमी म्हणू शकता की ह्या सरकारान बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा आनी आमकां यश गावल्लें आसा. की आयज राज्यान कॅन्सराचे हॉस्पिटल 350 कोटीचे कॅन्सराचे हॉस्पिटलचे पयलो स्लॅब जाला. ह्या इलेक्शनाचे पयलीं ते आमी प्रोटॉन थेरपी म्हणून डायरेक्टेड सेल आमी एका ट्रिटमेंटा खातीर ते बी आमी इनकॉर्पोरेट केल्ले आसा. आनी आमकां वेगळे तरेन काम करपाक जाय. आयजूच चर्चा जाताली की ल्हान भुरगे जे जल्माक येता त्या भुरग्यांक बी पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅब आनी प्लस डॉक्टर अशोक जुवारी कडेन हांव ह्या विकान वचपाचो आसा की म्हयन्यान एकदां येवन जे बर्थ डिफेक्ट जे आसता, जल्माक जे भुरगे येता ते डिफॉर्मिटीज, त्याच्या खातीर म्हयन्यान एकदां तरी त्यांनी आमकां टायम दिल्यार कितलेय भुरग्यांचें जीवन आमी वाचूंक शकता. कॅन्सर स्क्रिनींग आमी करता, नवे तरेचे पॅथ लॅब आमी केल्ले आसा, न्यू बॉर्न बेबी स्क्रिनींग आमी करता. तरेतरेची योजना हे लोकांच्या जिवनात वेगळे तरेचे परिवर्तन हाडपाचें काम हे सरकारान केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिव्यांग भुरग्यां खातीर काम करप ही देवाची सेवा. मडगांव गुजराती समाज एज्युकेशन ट्रस्टाच्या स्पेशल स्कुलाचे कार्यावळींत राज्यपाल उलयलो. राजभवनाचे वतीन गरजू भुरग्यांक अर्थीक आदार. राजभवनांतल्यान भायर सरून गोंयभर भोंवपी दुयेंतींक खासा भुरग्यांक आदार करपी पयलोच राज्यपाल म्हूण दिगंबर कामतीन तोखणाय केली. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लईन मडगांवा गुजराती समाज एज्युकेशन ट्रस्टाच्या स्पेशल स्कुलाक आर्थीक मजत केली. स्कुलाचे कार्यावळींत राज्यपाल वांटेकार जाल्लो. A service to not only to human beings deserving these types of special students, but it's a service to God, and that is why I am very happy that our present MLA, while he was the Chief Minister of Goa, he told me that for the smooth running of school, land and other things, of course funded by the government, and I congratulate Digambar Kamatji for his sagacious consideration for the needy. मडगावच्या आमदारान राज्यपालाची तोखणाय केल्या. First time in the history of Goa, Governor staying in Raj Bhavan has tried to touch the hearts of the common man in the state of Goa. We have seen for the last so many decades, governors have come, stayed, but he is the first governor in the history of Goa who has travelled across the state and tried to meet people of various sections, especially the vulnerable sections, tried to see the schools, tried to see the ashrams, tried to see various types of special children's schools and tried to help them. This is a unique governor, I would say, that Goa had for the first time. प्रुडंटा खातीर सावियोडाईज. गांवांनी शिगमो सुरू. गोंयच्या शिगम्याचे वेगवेगळे रंग. 70th जल्मेचो चोरोत्सव फामाद. खूब वर्सां आदीं चोर समजून खंय चौगांक मारिल्ले तांचे यादीन हो उत्सव जाता. गांवचे म्हालगडे जाणकार सांगतात, होळी नाचोवन रातचो चोरोत्सव, 70रीचो चोरोत्सव पळयात. उबो मारक सोडल्यात, आड मारक धरल्यात, गर्दना मारल्यात, सुळी दिल्यात, नाल्लाचे जावळे गळी घातल्यात.
गोंयच्या ट्युरिझम खात्याची शिगम्याची परेड फोंड्या सावन सुरवात. तरेतरेचे पारंपारीक फ्लोट, रोमटामेळ वांटेकार. 29 मार्च मेरेन वेगवेगळ्या शारांनी शिगम्याचे परेड जातल्यो. गोंयचो सरकारी शिगमो. आपली कला सादर करपाक आयिल्ले सगळे कलाकार प्रायज मेळो अथवा न मेळो प्रायजाची इच्छा पळयनात, पण हय आमकां शिगम्या खातीर वचूंक जाय, फोंड्या वचूंक जाय, पणजे वचूंक जाय, मडगांव वचूंक जाय, ह्या सगळी कडेन ते वांटेकारी घेतात. अशा ल्हान ल्हान भुरग्यां पासून बायलां पर्यंत आनी जाणट्यां पर्यंत हांव सगळ्यांचे खरोखरूच सांगता की प्रायजाची अपेक्षा कोण दवरिना. हांवें सहज म्हणजे तांचो रिव्ह्यू घेतलो की एखादो जर रोमटामेळ जर चलोवपाचो आसत तर हांवें अंदू आमच्या साखळीत नवीन जाल्लो रोमटामेळ ताका विचारलें की तेंका फाल्यां एक्सपेन्सीस जर पळयत 350 लोकांक घेवन डेली भोंवपाक जाय, म्हणजे त्यो बसी घेवन वचपाक जाय, परत तो खर्च करपाक जाय आनी पुराय रोमटामेळाचो खर्च हो खऱ्या प्रायजान भरून येवंक शकना. पण एनी हांव आमी बऱ्या पद्दतीचो तेंको सगळ्या शिगमो उत्सव समितीक दिता. गोंय राज्यांत सगळे भेदभाव न करता सगळ्यांची इव्हेंट, सगळ्यांचे फेस्टिवल सगळ्या तरेन मनोवचे हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे विचार आसात आनी पर्यटन खात्यातर्फे शिगमोत्सव आमी करता आसतना कल्चरल टुरिझम, स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर विचार करतात. रिजेनरेटिव्ह टुरिझम म्हणून जी संकल्पना आमी सुरवात केली आनी गोवा बियॉन्ड बिचीस तातूंत फेस्टिवल वेगळ्या तरेन स्तरार व्हरप हे विचार धरूनच आमी शिगमोत्सव जावं, कार्निवल जावं, बाकीचे सगळे आमी वयले दायजार व्हेल्ले आसात. तातूंतल्यान सगळ्यांक आपली कला दाखोवपाचो एक व्यासपीठ मेळटा. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.